गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान एमपीटी कडल्यान कोळसो येरादारी करपाक हाडल्यात कर्नाटकांतल्यान ट्रक. आमदाराची दादागिरी खपोवन घेवचे ना म्हणटात वास्कोचे ट्रक धनी. पणजेचो फामाद कार्निवाल व्हडा उमेदीन. किंग मोमो आनी कार्निवाल परेड पळोवपाक गोंयभरचे लोक आनी पर्यटकांनी राजधानीत केली गर्दी. परेडात वेगवेगळ्या पारंपारीक फ्लोटांचो आस्पाव. फुडल्या 5 दिसाक तापमानात जातलो उणाव. फुडल्या सप्तकाच्या अखेरेक उण्या तापमानात 4 डिग्रीन उणाव. लोकांक गरमे पासत मेळटली थाकाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटली 10 वर्सां जाली आमच्या ट्रकांनीच आमी पोट भरताले, पूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान एमपीटी कडल्यान कोळसो येरादारी करपा खातीर कर्नाटकांतल्यान ट्रक हाडल्यात. ही असली आमदाराची दादागिरी चलची ना. मुख्यमंत्र्यान हाजेर जाता तितले बेगीन लक्ष घालचे अशी मागणी वास्कोच्या ट्रक धन्यांनी केला. आधी विरोधी पक्षात असले तेन्ना आमदार कोळशाक खर विरोध करताले, पूण आता पक्ष बदलल्या उपरांत सगळीच पानां परतली. आमदारान आपल्या सत्तेचो गैरवापर करचो न्हय आणि गोंयकारांच्या पोटार हावळ हाडची न्हय असो उलो वास्कोच्या ट्रक धन्यांनी सरकाराक मारला. ऐकात. वास्को आमी फाटली 10 वर्सां आमी काम केलां आमचे बारीक गाडयांनी. आमी जेव्हा आमचे पोट चलयताले, आतां अकस्मात हो एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी येयला आनी कर्नाटका पासून गाडी हाडून करून गोंयकारांचें पोट भरपाक सोदता तेन्ना म्हाजी सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक कणकणीची विनंती हेजेर लक्ष घालून जो कोण भायलो कॉन्ट्रॅक्टर कोण येता तेणी त्यो की कर्नाटका पासून गाडी बंद करून जी आमची गोंयच्यो लोकल गाडी चलताल्यो गोंयकारांचे आमचे गोवा पासून त्योच गाडी दवरच्यो आनी गोंयकारांक काम दिवचें इतलेंच मागया. आमदार आज आसा फाल्यां ना. आज येवन तेणी आयज येवन तेणी दादागिरी करून भायले कॉन्ट्रॅक्टर दिवन आमचे गोंयच्या पोटार गोंयच्या लोकांचे जे ट्रक उरला तेंच्या पोटार काम पोटार मारून दुसऱ्याक दिवचें न्हू. म्हाजी इतलीच विनंती आहा की ते संकल्प आमोणकाराचे तेका तेंच्यांनी उलोवन तेंच्यांनी डिस्कशन करून फक्त प्रिफरन्स गोवा पासिंगाकूच दिवचे आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर लक्ष घालचें आनी जे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट कोण चलयताले पयलीं तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन आमचें काम वेवस्थीत तें आनी खुपूसां जावपा नाका. कित्याक पयलीं तुमी विरोधी पक्ष आसतना कोळसो नाका कितली स्लोगन घातले, कितले तुमी मोर्चा येयलो आनी आतां तुमकां रोखडेच पार्टी चेंज करतकीर कोळशाची याद येयली कोळसो व्हरपाक. तशें जावपा जायना. कित्याक लोक सगळे आमदारांनी पळयता, देवूळ पळयता. तेंच्यांनी आपल्या आमदारकीचो गैरवापर करचो न्हू, दादागिरी करची न्हू. हांव सांगता इतलेंच मुख्यमंत्री हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत जायते ट्रक आसता, ट्रक आहा, ट्रकाचे पात्रांव आसा. हांकां मायनींग बंद आसलेल्या कारणान हांचे ट्रक बंद आसा. आनी वास्कोसान थोडे कोल व्हरपाक गोंयचे ट्रक आशिल्ले हांकांय ते बंद करपाक सोदता. कित्याक तेमी कर्नाटकाचे ट्रक हाडून हांगा काम करपाक. कित्याक कोविडाच्या टायमाक लोकांक काम नाशिल्लें. सद्या बेकार जावन लोकांले एकाउंटान सद्याक 1 रुपया सुद्दां आसना. सद्या अकाउंट सुद्दां बंद पडिल्ले आहा. आनी हे बारीक थोडेले ट्रक चलतात तांचेरूय मातशें लक्ष दिवचें. कित्याक गोंयांत गोंयकारांक पयलें काम दिवचें. आनीक हे ट्रकांचे बारीक एक ट्रीप मारून ते कित्याक पोट भरताले हेवूय बंद करचें न्हय. आनी भायले हे गोंयचे ट्रक आसतना भायले ट्रक हाडून हांगा वास्कोन चलोवचे न्हय. आता कितें जालें हो आतां एक्चुली हेका सांगोला आमोणकारान हाडला कोण मायनिंगा पार्टेका. हांव कितें म्हणटा जो चलयतालो ते ट्रान्सपोर्ट आमकां सारको आहलो. पयस जाताले हो सगळो घालताले ते पयशे मेळटाले. हेजे कितें विस्वास आहा? बसले घेता प्रायवेट बसले तेन्ना आज पासून आमकां पयशे पेमेंटा बी जेन्ना खास केलो ना जाल्यार गरज तुट्टा कोणाक दितालो. पयल्या टायमार सांबाळ्ळें ना आमकां भरपूर. कोणाक 2 वर्सां आमी सांबाळ्ळें ट्रान्सपोर्टान. सोलापूर जावन गोवा करपना सगळ्यो कर्नाटका गाडी पळयता येता. आनी 2 दिसांचो गोंय पंजाब जेन्ना तो गोवा जितो वयता न्ही जाल्यार ताका मातशे रस्ते येतले. चालू केलो आमी मागता कितें एका तो काडचो जो कोण चलयता ताका दिसता. तो आमगे गोंयकार आज तो हांव सांबाळटलो हो सांबाळटलो जाल्यार. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. म्हादय प्रस्नाचेर चालू आशिल्ल्या वादात केंद्र सरकारान डीपीआर मान्य केल्ल्यान गोंयचो तृणमूल काँग्रेस राज्यसभा खासदार लुईझीन फालेरोन टिका केली. हो प्रस्न संसदेत मांडला असो उगडास वरिष्ठ फुडाऱ्यान केलो आनी तो गोंयकारांचो केल्लो विश्वासघात अशेंय ताणें म्हळें. पळयात पुराय बातमी.
mighty Mahadev River, which represents more than 60% of the lifeline of the people of Goa. Mahadev River has got 6 wildlife sanctuaries which are protected by the government under the acts. In fact, Molem Wildlife Sanctuary, which is part of Mahadev, is the 8th world's hotspot on biodiversity. In fact, I had raised this matter 4 times in the Rajya Sabha. I raised on 29th of November 2022, and I was given an assurance that Government of India will not take any action till 20th of August 2023. Now, in the meantime, passing the DPR is actually not only contempt of the Rajya Sabha, it is also betrayal to the people of Goa, and we go and strongly condemn it. I strongly condemn it, because this is not right. We want to protect our ecology, we want to protect our environment, we want to protect our forests, we want to protect our mighty rivers which are given to us by God, and it is our duty to protect it, preserve it and hand over to the posterity. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, हरमन गोम्स आणि भक्ती पैबाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज पणजेचो फामाद कार्निवाल किंग मोमो आनी कार्निवाल परेड पळोवपाक गोंयभरचे लोक आनी पर्यटकांनी राजधानीत गर्दी केल्या. परेडांत वेगवेगळ्या पारंपारीक फ्लोटांचो आस्पाव आसा. पणजे उपरांत फाल्यां कार्निवाल मडगांवां जातलो. पळयात. म्हादय प्रश्नाचेर गोंयकार अजूनय न्हिदिल्ले आसात. आमी तांकां जागे करून म्हादयचे म्हत्व सांगतले. मनोज परवान सांगला. आरजी पक्ष म्हादय चळवळी खातीर एकठांय येवन सोमारा 20 फेब्रुवारी सावन पदयात्रा काडटले. पयल्या टप्प्यात ठाणे सावन उसगांव मेरेन चलतले. मनोज परवान सांगले.
काल एक अनाउन्समेंट कर्नाटका जाले, तुम्ही पळयला आसतले. कर्नाटका सरकाराचे काल बजेट स्पीच तुम्ही ऐकला आसतले. सीएम बोम्माय जो बीजेपीचो आसा तेने आपल्या बजेट स्पीचान 1000 करोड 1000 CR हे कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेका दवरलेले आहा. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की सेंटर जी बीजेपी आसा ती बीजेपी आनी आमची गोंयचो सरकार जशें अमित शान सांगला तशी म्हादय जिका आमी आवय म्हणटा ती कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्ली आसा आनी तेची तयारी ही व्हडल्या रितीन आनी व्हडल्या तरेन ही कर्नाटकाक करीत आसा. आनी कालच्या तेंच्या बजेट एलोकेशनान इतलेंच आमकां कळ्ळें, इतलेंच सगळे देशांतल्या लोकांक आनी जगांतल्या लोकांक कळ्ळें की कर्नाटका कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेचेर चड सिरियस आसा आनी तेंच्यांनी हेका लागून सगळी तयारी केल्ली आसा. हितून आनी एकदा प्रूव जाता की गोंयचो सरकार जो आसा तो टोटल अपयशी जाल्लो आसा, फेल जाल्लो आसा. आनी हे इतलेंय प्रूव जाता की हो सरकार जाणून बुजून पर्पजली हे सरकारान आमची केस वीक केले आनी म्हादय काडून कर्नाटकाक दिला. जशें आमी म्हणटा की गोंयचो बीजेपीचो जो युनिट आसा हो सेंट्रल बीजेपीचो एक गुलाम कसो वावरता, एक एजंट कसो वावरता आनी हे एजंटांनी आमची म्हादय कर्नाटकाक दिले. आता हे भरपूरशा गांवांत भरपूरशा लोकांक हे म्हादयचो विशय कितें, म्हादय गेल्यार कितें जातलें, लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता, खंयच्या प्लांटान उदक खंयच्या न्हंयचें येता हे लोकांक खबर ना. तेजी जागृताय करपाक जशें आमी TFMM मुवमेंट जो चालू केला गोंयचो न्हंयो कन्जर्व करपाक, प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचे वॉटर बॉडीज प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची जी वॉटर सेक्युरिटी आसा तेचेर लोकांक तेचें महत्व पटोवन दिवपाक, तेचेर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही TFMM जो मुवमेंट चालू केला तो आतां आमी एक स्टेप फुडें व्हरता. ह्या बीजेपी सरकाराची जी कारस्थानां आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक, आमच्या गोंयांत उदक आमी कित्याक राखून दवरपाक जाय तेचें महत्व लोकांक पटोवन दिवपाक आनी लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता ना तेंच्या न्हंयान जें उदक येता ते न्हंयो खंयच्यो. ह्या पदयात्रेक 9 दीस म्हटल्यार ऑलमोस्ट दिसाक 10 ते 12 किलोमीटर आमी चलतले. सो एवरी डे सांजचे 4:30 वरांचेर ही पदयात्रा चालू जातली. ती सांजचे 8:30 ते 9 मेरेन ही पदयात्रा काबार जातली. सो आमी लोकांक अपील करता की जेंकां दिसता की म्हादय गोंयांत उरपाक जाय, म्हादयची अवेरनेस जावपाक जाय, लोकां मेरेन ही न्यूज हे आसा म्हादयचो जो इश्यू आसा कितें आहा हो समजून आमी लोकांक सांगपाक जाय. कित्याक तुम्ही जाणा सुप्रीम कोर्टाचे जे हियरिंग नेक्स्ट हियरिंग जे दवरला ते जुलैच्या 23 तारखेर आसा, म्हणजे कर्नाटका इलेक्शन जावन आसा. सो आमकां दिसता की हेच्या पयलीं मॅक्झिमम गोंयच्या वाठारांनी आमी वचून आमचो मोमेंटम बिल्ड करून सरकाराचेर प्रेशर हाडून म्हादय आमच्या कडेन दवरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयाक वेळ लागल्या ती शिवजयंतीची. आयतारा 19 फेब्रुवारीक गोंयभर शिवजयंती मनोवपाक तरणाटे आनी जाणटे नेणटे सज्ज जाल्यात. वास्कोच्या हिंदू राष्ट्रीय समितीन वास्को कशे तरेन शिवजयंती मनयतले ताची अदीक म्हायती मिडियाक दिली. पळयात. महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर महापराक्रमी रणधुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत 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 श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की हर 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 जय शिवराय. अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करून मला एवढंच सांगायचं आहे की शिवजयंती जी आहे ती छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे विचार जे आहेत ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे स्वराज्य निर्माण केलेलं आहे आणि ते स्वराज्य निर्माण करताना त्यांनी आपल्या रयतेची ज्याप्रमाणे काळजी घेतलेली आहे ती काळजी कशी घेतलेली आहे ही थोडी जर सगळ्या लोकांनी जर आपण अभ्यास केला आणि त्याचा अभ्यास करून जर त्याला परिपूर्ण जर काम करायला जर गेलं तर खरंच या ठिकाणी स्वराज्य निर्माण व्हायला टाईम लागणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आम्ही
आमच्या सड्या किल्ल्यावयल्यान दनपारां 2 सुरवात करतले. 2 ते 4 दिवसार आमी लोकांक सगळ्यांक फेटे बांदतले आनी 4 नंतर महाराजांची रॅली आमच्या संभाजीनगरान येतली. तशीच चिखलेच्यान तशीच 2 सुमार फेटे बांदूंक सुरवात करतले आनी 4 सुमार तितून भायर सरतली आनी आमी सगळे म्हटल्यार वास्को एकत्र जातले. थिंगा स्टेज घातली जातली आनी दिलीप बेडेकर यांच्या वक्तव्य जातले. 2 न्हू 200 सुद्धा रॅली जाल्यार काही एक प्रॉब्लेम ना. वाड्यार न्हू घरातल्यान जेन्ना रॅली येता तेन्ना कळटा की बाबा ही शिवजयंती आनी शिवजयंतीची रॅली म्हूण. 13 वर्सां जाली आनी प्रितमानूय सांगला आमी वास्कोचे तांकां मेवळ्या. तेज्या फाटल्यान आमचो एकूच हेतू आसलेलो कितें आमी फक्त मावळे म्हणून थंय उबे रावपाचे न्हू आनी कांयच. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सगळे मावळे बरे लिडर बरे बिझनसमॅनूय येयले. पूण त्या दिसा तेंच्यांनी आपलो अख्खे चला बिझनसमॅन किंवा लिडर म्हणून काडून एज अ मावळे म्हणून आमकां जॉयन जाल्या आनी तशेंच ते ह्या फाटींय जातले. आनी आमचो एक मेन हेतू कितें आसलेलो जी आमची स्टेज आहा ती इंटरनॅशनल स्टेज टायप म्हणजे ज्या कामा खातीर आमी जी स्टेज घालतात त्याच कामा बद्दल उलोवपाचें. पण सगळे पारंपरीक आसतले मनुष्य आसतना चलत येतले. आमची ही वारी आहा आनी आमच्या वारयेक इतकें म्हत्व आहा की काही आमचे असे शिवभक्त आहा जे अनवाणी येता चलोन अख्ख्या रस्त्या वयल्यान इतके वयले. आनी आमी ही रॅली आतां जी आहा ती आमी ती सांगात जी जातली ती वास्को जातली. तेजें मूळ कारण आसा की आमकां जे शिवाजी महाराज जे मेळ्ळे ते शंभू महादेव आनी मा जगदंबाच्या आशिर्वादान मेळ्ळे. आनी आमचो तर संभाजीनगरचो जर दैवत आहा म्हणजे दामोदर हो शंकर आसा आनी त्याच्या चरणा काळात तिची सांगात जावची अशी आमची इच्छा आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. योग गुरू बाबा रामदेव गोंया आयला. सैमाचे प्रदूषण वाडिल्ल्यान आतां भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. मनशाचे जिवीत धोक्यात आसा बाबा रामदेव म्हणटा. पळयात. कोयर आणि हेर हानिकारक पदार्थाचे सेवन केल्यान गायो आणि हेर जनावरांच्या भलायकेचेर परिणाम जाता. ताचो परिणाम मनशाचेरय जाता बाबा रामदेवान सांगले. शिकेरी मयेच्या गोशाळेक तांणी भेट दिली. पळयात काय खीण. क्योंकि जो सड़कों पर चलती हैं वो प्लास्टिक खा लेती हैं, उनके पेट में कैंसर हो जाता है. ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण अकिंचन कार्यकर्ता के मन के संकल्प से और भाई कमलेश जी से लेकर के पतंजलि के सारे कार्यकर्ताओं की श्रद्धा से ये इतना बड़ा कार्य हो गया है. इतना बड़ा कार्य अल्प संसाधनों में मुझे लगता है पूरे भारत में ये सबसे बड़ा कीर्तिमान है. साधारण कार्यकर्ताओं के द्वारा असाधारण सेवा का. और प्रारंभ में 4-5 साल तो लोग देखते हैं कि ये करेंगे क्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. फुडल्या 5 दिसाक तापमानात उणाव जातलो. फुडल्या सप्तकाच्या अखेरेक उण्या तापमानात 4 डिग्रीन उणाव जातलो, जाका लागून लोकांक गरमे पासत थाकाय मेळटली. या सप्तकाचे अखेरेक उणे तापमान 1 ते 2 डिग्रीन उणे जावन थंडी जाणवतली. वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान दनपारच्या वेळार हवामान शीतळ उरतले. चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरतले. सांज वेळार कांय वाठारांनी कुपा पळोवपाक मेळटली. आयतारा बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 22 तारीख मेरेन सुके हवामान. आयतारा कांय कडेन दव धुके. फुडल्या 48 वरात तापमानात 2 ते 4 डिग्रीन उणाव. 19 तारखेक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. आयतारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.